स जाणां वांगडा दिसूंक ना ना हांव वांगडा म्हणून न्ही हांवें असेंब्लीन भितर उलयलां तें तूं आयकून घे. हांव तांचे बरोबर वॉकआउट केलां बट आफ्टर स्पिकींग अँड मेकींग द गव्हर्मेंट अवेर दॅट इन अ सिमिलर सिच्युएशन म्हळ्यार अशीच परिस्थिती 2013 उप्रासलेली. 2013 फूल बजेट मनोहर पर्रीकार प्रेजेंट करपाक फुडें सरिल्लो आनी मागीर अशेंच कितें तरी जालें आनी इट हॅड टू बी कट शॉर्ट. सो टू बी कट शॉर्ट ताणें कितें केलें की वोट ऑन अकावंट घेतलो 4 म्हयन्यां खातीर आनी 4 म्हयन्यान परते डिस्कशना खातीर वोट ऑन अकावंट दुसरो आयलो. आज कितें जालां की ताणें एंटायर बजेट पास केलां जातून 79% डिमांड्स हॅव बीन पास्ड विदाउट डिस्कशन. दीस इज नॉट अ गूड प्रेसिडन्स. हें तांकां शॉर्टकट आनी कार्त ब्लांच म्हळ्यार सारको ओपन चॅक मेळिल्लो आहा, ओपन रस्तो मेळिल्लो आहा असो मेळप न्ही. आनी ताजे खातीर जें कितें ऑल्टरनेट करूं येता तें सजेस्ट करप आमचें कर्तव्य जाता आनी तें हांवें केलां. कित्याक हांव 2013 आमदार आशिल्लो आनी अशेंच सिच्युएशन उप्रासली. विदेशान म्हटल्यार तुमी सेटिंग करपाक भितर रावल्ले म्हटल्यार ते एलिगेशन हें केलां तुमचें. तो 2013 नाशिल्लो सो सेटिंगां कशी करता ती म्हाका खबर ना. सेटिंगां ताका खबर आसतलें पूण 2013 हें सिच्युएशन जाल्लें म्हणून जर ताका खबर आशिल्लें जाल्यार तोय हें सायड करपाचो. कायद्यान कशें आसता हें असेंब्ली म्हळ्यार कितें इट्स लायक अ क्वाजी ज्युडिशियल बॉडी. तूं उलयतना तुका पयलो प्रेसिडन्स केन्ना जर आसा जाल्यार तो तुवें सायड करपाक जाय. तें जर तुका खबर ना जाल्यार आनी कोणा कडच्यान खबर काडून घेवंक जाय. हांव तेन्ना आशिल्लो आनी अशें जाल्लें म्हणून म्हाका याद करून दिवप सभाघराचें हें म्हजें कर्तव्य. तातूंत सेटिंग कशें जाता हांवें सांगता ताका हांवूय बॉयकॉट करता. हांवूय तांचे प्रोटेस्टान भायर सरता. तूं जर वोट ऑन अकावंट घेता जाल्यार हांव रावतां. वोट ऑन अकावंट जर तो घेतालो जाल्यार हांव रावपाचो भितर. कित्याक वोट ऑन अकावंट म्हळ्यार कितें 4 म्हयन्या खातीरूच ताका परमिशन पयशे मोडपाक. मागीर ताणें परते येवपाक जाय. आतां हांगा कितें जालां तो वर्सा खातीर परमिशन घेता. 79% डिमांड्स पास जाता विदाउट डिस्कशन. सो ताका आनी कांय ताका आमी अकावंटेबिलिटी दवरनात. एक अकावंटेबल गव्हर्नन्स इज इम्पॉर्टंट एंड रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी. ना ते येवपाक जाय ते म्हाका म्हजे खातीर ते डिसायड करूंक शकना. जे लोकांक पयलीं नॉलेज ना, जांकां पयलीं पार्लिमेंटरी प्रोसिजर खबर ना ते म्हाका आनी कितें शिकयतले केन्ना भायर सरप. 6 जाणांक नॉलेज ना म्हणटा तुमी आतां हांगा. 6 जाणांची नॉलेज न्ही. 6 जाणांक जर नॉलेज आशिल्ली जाल्यार वोट ऑन अकावंट सजेस्ट करपाचें न्ही. कार्लोस पेरेरा सिनियर काउन्सिल तो लॉयर ताका विचारा म्हटलें कितें पोजिशन एक्झॅक्ट लिगल पोजिशन. तुम्ही सगळे जे डिसिजन घेता पळय डिसिजन कलेक्टिव्ह घेता न्ही. कोणेच डिसिजन कोणाकूच दाखोवंक प्रोटेस्ट करपाचे कोणाक आपोवंक ना. कोणाक काय करनाशिल्ले कांयच आयचे दिसाचें हें दनपारचें आफ्टर दीस सिच्युएशन इज प्रॉप्ट कोणेच सांगूंक ना. तें सोड हांवें इतले दीस आतां उलयता हांव आसां ना. 4 तारखेक तुमकां हांवें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की हें हावस कट शॉर्ट जावंक शकता म्हणून. म्हाका सदांच तें सांगिल्लें युरी बसून सांगिता की अशें जावंकूच शकता म्हणून. जालें म्हणलें अशें. विजय बाबा आतां जे बजेट जे कितें पास केला पळय विजय बाबा महाराष्ट्रान डिस्ट्रिक्ट खूब आहा. गोंयान डिस्ट्रिक्ट टॅक्निकली 2 आहा. आतां एडमिनिस्ट्रेटिवली 3 जाल्या. टॅक्निकली 2 डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार अर्द गोंयांक हो कोड ऑफ कंडक्ट लागता. आनी ते गोंय जे भागांतल्यान हांव निवडून येता लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या भागांतले खंयचेच इशू हांव जर लोकल इशू काडटा जाल्यार ते म्हाका सांगूंक शकता हो कोड ऑफ कंडक्ट तुका आमी उत्तर दिना. पूण सरकाराक खबर नाशिल्लें कोड ऑफ कंडक्ट. तें हांव उलयतां मरे. तूं उलयता तेंच हांव उलयतां न्ही. हांवें 2004 मार्च ह्या वर्सा सेशन्स जालां सुरवात 6 तारखेक 4 मार्चाक हांवें प्रेसाक सांगलां मरे अशें जावपाचें आहा. मागीर आज कारण कितें सांगलें कटेल करपाचें कितें ताणें म्हण सेम कारण जें हांवें प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगिल्लें आमी कशें कितें करूं. इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केलें. पूण विजय बाबा जे बजेट कितें पास केला ते कायद्यान सारकें आसा. आयज जे पास केला ते कायद्यो आतां पळय कायद्यान सारकें म्हणल्यार कितें आमचे हावस रुल्स अशे आहा की वी कॅन सस्पेंड द रुल्स एंड पास द बजेट. इफ वी वॉन्ट टू दॅट इज द वे दे हॅव पास्ड इट. सो दे हॅव सस्पेंडेड द रुल्स एंड दे हॅव पास्ड द बजेट. आतां कायद्यान तें सारकें जाता पूण अशें खरें करता कन्वेन्शन आसा. कायद्याक कशें आसता एक इज द स्पिरीट ऑफ द लॉ आनी दुसरें इज द लेटर ऑफ द लॉ. लेटर ऑफ द लॉ स्टेट्स दॅट यू कॅन सस्पेंड द रूल एंड पास द बजेट. स्पिरीट ऑफ द लॉ स्टेट्स वॉट that you have to pass the budget with discussions on demands. Those discussions on demands have not happened. So that is where our protest. हे सेशन परत मागीर घेतले बीन अशें कंटिन्यू घेवचें ना दर म्हणून हांव म्हणटा न्ही वोट ऑन अकावंट तुमकां समजूंक ना आतां तुमकां समजोवपा खातीर सांगता आतां.
बजेट म्हणटा तें कितें आसता वर्सा खातीर, वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तें कितें आसता एक क्वॉर्टरा खातीर. एक क्वॉर्टर म्हळ्यार कितें 3 म्हयने 4 म्हयने 4 म्हयन्याचो क्वॉर्टर जावंक शकता 3 म्हयन्याचो जावं. आतां तांणी 4 म्हयन्या खातीर तुका जितले पयशे जाय ते अप्रोप्रिएशनाक घाल आनी ते तूं मोड. 4 म्हयन्या खातीर मोडपाक आमकां कांय दूख ना. 4 म्हयन्या नंतर तूं परतो यो, हें आमचें म्हणणें आशिल्लें, म्हजें म्हणणें आशिल्लें. तांचें म्हणणें आशिल्लें की हें करता तें तूं हें रॉंग आनी ते वॉकआवट केलें. आतां तूं एक सांग म्हाका, तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.